दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सर्वे दारा आराधन तुका जेसु मोकळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येशू गुंडरा आराधन तुका पुण्य रूपार तू लिखोनासाय दैवी तो सोमो वांडून आसाय पुण्य रूपार तू लिखोन आसाय दैवी तो सोमो वांडून आसाय कुर्तेन तो आमकां मेळोवन आसाय पोवी सांगात तुजो दिवून आसा कुर्तेन तो आमकां मेळोवन आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येशू गुंडरा आराधन तुका हालेलुया 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 सुमे जेजू ह्या पवित्र युकरिस्तान तुका रोस वजर आसाय आमी तुका आराधन करता नमस्कार करता वंदन करता स्तुती करता सुमे जेजू आमचे खातीर ह्या पवित्र युकरिस्तान आजार आसून आमकां तुज्या बेसवानी भरताय आमकां तुजो संगात दिताय आमच्या कश्टा वेळार पिडे वेळार समस्या वेळार संतोषा वेळार तूं आमची संगत रावताय सुम्या जेजू आमी तुका नमन करता आराधन करता स्तुती करता दिन वाजता वाखणता सुम्या जेजू वो थोडो वेळ तुजी कृपा जोडूंक तुजो संगात जोडूंक तुजो अनुभव जोडूंक आमकां हर एकल्याक तुजी कृपा दी बोळ दी घटाय दी आदार दी
सोम्या जेजू आमी तुका अर्घ दिता आज आमकां हांगासर तुवें आपोवन हाडल्या खातीर तुका अर्घ दिवंक आराधन करूंक स्तुती करूंक फावो केल्ल्या खातीर सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन तुका आमी अर्घ दिता अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 उबे रावया आनी जेजूक आमी अर्घां गीत गावया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आमच्या मती देवान केले सर उपकार उडासा कडया आनी एका मनान एका काळजान जेजूक अर्घां दिवया दिव्या आमी अर्घां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया अर्घां दिव्या आमी अर्घां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया सोम्यान केल्यात कितलीं चित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमागस्तात ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया सोम्यान केल्यात कितलीं चित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमागस्तात ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया अर्घां दिव्या आमी अर्घां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया ताचे समोर आमी सरपडुया ताचे समोर आमी सरपडुया Hallelujah, 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 आज आमी सर इवा जाणां खातीर आमी मागता इवा जाणां खातीर मागता आसतना आमी उडासा कडया आमच्या घरांत असले इवा जण भुरगीं आमच्या शेजारा वाड्यान आमी वावर करच्या जाग्यार आमच्या वळखीच्या मदें आमच्या सैऱ्या मदें असल्या सर इवा जाणांचो उडास आमी काडया आनी जेजूच्या पांया तळाक आमी समर्पण करया नांव काण मौनपणी आमच्या मनांत नांव काडया सर ह्या युवा जाणांचो आनी जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया जायते युवा जाण बऱ्या देखीन जियोन आसात बरो शिकप जोडून बरो फुडारा खातीर आशेवन आसा आनी जायते युवा जाण वायटाक सांपडल्या जावंक पुरो तांचे खातीर आमी मागया आमकां कळीत आसल्या सगळ्या पिरगस कुटुंबाच्या युवा जाणांक हर एकल्यां खातीर आमी मागया तांकां सोमी आपड दी ताचे सगळे आशा अत्रेग तो पंथाक पावून दी म्हूण आमी मागया जायते युवा जाण कश्टार आसात खाम नासतना आसात जायते युवा जाण विविध रितीन समस्यांक वळख जाल्ले आसात
आमकां कळीत आसा तर तांचो उडास कड्या तांचे खातीर आमी मागया विविध संदर्भाक लागून कुटुंबान एकामेका थंयसर माया मोगान जिवच्या बदलाक कश्टान जियेरतल्या समस्यांक वळख जाल्ल्या मादक आनी अमल पिवण्याक बरी जाल्ल्या सर्वां खातीर आमी मागया ताजी काकुळत आमी मागया सोम्याची काकुळत मागया ह्या सर्व जाणांक सोमी आपणून गूण करून दी तांची काकुळत तांकां दाखोवन दी म्हूण आमी मागया सोम्याची काकुळत आमी मागता आसतना हर एका युवा जाणाचो उडास काण तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया काकुळत कर सोम्या ह्या सर युवा जाणांची आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यांची काकुळत कर जायतीं ते सवा आशा दवरून आयिल्ल्यांची काकुळत कर बसया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा ती सुमिया तुझी काकुळ पुरती सुमिया तुझी दया माया दनिया तुझी कृपावरती सुमिया तुझी काकुळवरती सुमिया तुझी दया माया दनिया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया तुझी कृपा तुझी कृपावरती सोमिया तुझी दया माया दनिया सोम्या जेजू ह्या सर्व जाणां खातीर आमी आज मागता आसतना सोम्या जेजू तांचे उणेपण वळखुची सकत तूं तांकां दी तुजें बोळ तांकां दी घटाय तांकां दी वायट आतावन पयस रावंक तुजी सकत दी तुका नेगार केलेल्या पितृक तुवें बोक्षिले तुझ्या काकुळतीचे दृष्टे काळिस्ताचे उमाळे सुख आपली वळखोन गळगळ्या रडोन जीवित तुका समर्पिले सुख आपली वळखोन गळगळ्या रडोन जीवित तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा ती सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया तुझी दया माया दनिया सोम्या जेजू जायती वजाण कुटुंबांतल्या सांद्यांक समजूंक शकनान आवय बापूय भाव भयणी ह्या युवजणांक समजूंक शकनान
जायते फावटी वजनांनी म्हणचे आसा म्हाका कोणी समजना सोम्या जेजू तूं समजताय तूं जाणाय ह्या युवजनांचे कश्ट घरांत फावो मोग मेळनातल्या वेळार घरांत फावो ते स्थान मेळनातल्या वेळार सोम्या जेजू तांच्या काळजाक दुखता बेजाराय येता कश्ट येता ह्या वेळार आपणा कोणी ना म्हणलें चिंतप ह्या युवजनाक येता आसतना सोम्या जेजू तुजो संगत तांकां दी भोळ तांकां दी घटाय तांकां दी खुरपा तांकां दी जेजो जायत्यो संगती जायते फावटी समजनात कळीत जायनात सोम्या तुजी काकूळ तूं दाखय युवजनाच्या आवय बापायंचेर भावा भयणींचेर कुटुंबाचेर सैऱ्या दैऱ्यांचेर शेजाऱ्यांचेर इश्ट मात्रांचेर हर एकल्यांचेर तुजी काकूळ तूं दाखय हर एका युवा जणांक तुज्या बेसांवांनी बरी सोम्या जेजू खरी समजणी तांकां दी खरी जाणवाय तांकां दी बरें काम तांकां दी मोतीक समाधान तांकां दी बोळ तांकां दी मोती विराराय जाल्ल्या वेळार बेजाराय जाल्ल्या वेळार जीवन नाका म्हूण मोती घेता आसतना आपणाचो मोग करतली कोणी नात म्हूण मोती घेता आसतना सोम्या जेजू ह्या सर युवजनांक तुज्या पांया तळान वटयता आमची काकूत कर युवजनांची काकूत कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांकां बर हे पवित्र आत्म्या तुजी काकूळ तूं तांचेर दाखय पवित्र आत्म्याक तांचे थंय धाडून तांचे मन तांचे जिवीत पवित्र कर नितळ कर निर्मळ कर खुरपेन बर सक्तीन बर हे पवित्र आत्म्याक मागणें करचें नाका म्हूण मोती घेता आसतना मागणें करची सकत तूं तांकां दी आळसाय जाता आसतना हे पवित्र आत्म्याक तुज्या कृपेन बरे देवी तुजो उजवाड तुजी सकत तुजो मोग तुजी दया तुज्या देण्यांनी आनी फळांनी हर एका युवजनाक तूं बरें जायतो वावर करूंक तांकां साध्य आसा जायते बरें मन तांचे थंय आसा सोम्या जेजू हें बरें मन बऱ्या गळसूंक तुजी कृपा तांकां दी कश्ट येतना पिडा येतना समस्या येतना आनी कितें येतना सगळ्या मदें जैते वंत जावंक तुवें जैते वंत जाल्ल्या बरी तांचें नांव पाड करतना खोडी काडटना खोबरो करतना सोम्या तुजी दैवीक सकत वळून दी ह्या सर्व युवजनांचेर भुरग्यांचेर हर एका आवय बापायंचेर हे पवित्र आत्म्या देवून ये वळून ये कृपेन भरून घे देवोन ये मुझे दई तुम रावोगे तो स्वर्ग तुझो पागोगे मुझे दई तुम जीवे वितत्म्या देवोन ये मुझे दई तुम रावोगे स्वर्ग तुझो पागोगे मुझे दई तुम जीवे अस्कत कायन पोडताना आदार तुझो लाभ अस्कत कायन पोडताना आदार तुझो लाभ मागण्यार ध्यानार आसतना मागूंक म्हाका
आमच्या घरांनी इवाजण आसा जाल्यार या आमी इवाजणा खातीर मागोवंक आमकां आशा आहा जाल्यार शेजारा वाड्यान पिरगेजीन आनी कोणा खातीर मागोवंक आनी विशेष रितीन मागोवंक मौन आसा तरी आमचे हात आमी उदारे धरया कुस्क्यारत उदारे धरया आनी ह्या इवाजणांक भेटून दिवया. उडासा कडेन आमच्या मोतीन सर इवाजण आसात. सगळ्या पिरगेजीन खोटमान शेजारा वाड्यान हर एक युवजणांक बरें करतल्यांक वायट सवय वळख जाल्ल्यांक मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्यांक संपर्क माध्यमांक वळख जाल्ल्यांक हर एकल्या खातीर आमी मागया. सुम्या लागीं सांगया सुम्या ह्या युवजणांक तूं राख आनी सांबाळ तुजें रक्षण तूं दी. आधुनीक माध्यमाच्या तळणेक सांपडनाशें वायटाक सांपडनाशें तांकां हर एकल्याक सुडका लाभय. तुजी कृपा तांकां दी. तिंबी घालया आनी मागया विशेश रितीन इवाजणां खातीर तांच्या आवय बापाय खातीर आवय बापायनी इवाजणांक समजोवच्या खातीर आनी इवाजणांनी आवय बापाय समजोवच्या खातीर एकामेका थंयसर मोगान जियोवच्या खातीर बरो फुडार मेळोवंक बरें शिकप बरें काम मतीक समाधान संतोश मेळोवंक ताणें केल्ल्या वावुराक संतोश मेळोवंक ह्या युवजणां खातीर आमी मागया. हांगासर विविध तेसावां आशा अत्रे घेवन आयिल्ल्याचेर आमी मागया. विविध तेसावां घेवन येता आसतना सोमी आमकां बरें करतलो म्हणल्या आशेन आयिल्ल्या खातीर परगवांत आशिल्ल्या खातीर थोड्याच दिसांनी जावचे आयली सवान बरे अभ्यार्थी विंचोवणेन बरो सरकार आमकां पावस जावचे खातीर परीक्षा बरोवच्या परीक्षे तयार करच्या आनी सांगतास बरे फलितांश येवच्या हर एका भुरग्यां खातीर आमी मागया. सुम्या तुजें बेसांव दी. आमचो उजो हात आमी वचोन दर्या जेजू कुशीन आनी आमची तेसावां सगळीं ताका समर्पण आमकांच ताका भेटून दिवया. येद्या व्हडा सक्रामेंता ताचें बेसांव आमचेर आमच्या भावा भयणीचेर इवाजणांचेर एका हांगासर आशिल्ल्या आयिल्ल्या हर एकल्यांचेर तो देवोन दी म्हूण आमी मागया. So
Sita Tuka हे देवा विचित्र सक्रमित काल तुझ्या कष्टांचा उघडा तुवे आमका सोडलाई तुझे सोडवण्याचो पडदान संपिते बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्तच्या पवित्र मिस्त्याराक आम्ही मान करूक आमका दयेन पवो करी सगळ्या जेजू हरी वाजणाक तुझ्या बेसावानी बर आशीर्वादानी बर म्हण आम्ही तुझ्या लागे बरातून मागता जो जी येताय आणि राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. Pompei Saibiniker, Ganzauno, Misita, Joel de Souza. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्याय सोबे असो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान संसाराचो सैमो केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. आमी हर एकल्यांनी बाचाव जाय जय, हर एकल्यांनी सर्गीचे राज जोडी जय, देवा संगता निरंतर दिये जय आनी ताच्या मोगांत आस जय. देखून जायते फावटी आमी एकामेका मोग करच्यांत फाटीं पडल्या खातीर आनी देवाचो मोग करच्यांत फाटीं पडल्या खातीर देवा लागचें बुकसण आमी मागया आनी नितळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी पदकी म्हणलें ओळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पदकी सरपतीदार देवाक तुमकां भावा भयणीनो सजवण्या उसरून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध.
या पुसोद बेनदान संस्कार मरिये सगळ्या देवतांक आनी मुखांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागतां. सर्पदार देव आमची काकुळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. कन्वळ्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं आमची आरंभाची ओडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सैंबाक तूं पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दिताय. हो पास्काचो गुट ह्या संवसारान बावर्थान मानून वर्सान वरस तो आमी समरमता. सरगार ससनाच्या मोगान आमी ते संपूर्णय भोगूंक पावो. आमच्या सम्यात जेवता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत वाचप. तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताचे संगाती म्हणजे साधुसेव पक्षेचे सांदे धर्मदूतांचेर मोसरावन बरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी धर्न बंदसाळींत घालें. पूण ते राती सुमेसो एक दुतान बंदसाळीची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काड अशें म्हळें, वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणे विशयान लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून दीस उजवाडचे आदीं ते देवळाक गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आनी ताचे पक्षेचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सनेद्रीन सभा म्हणजे इस्रायलाच्या मालगड्यांची जराल सभा जमयली आनी धर्मदूतांक सभे उजीर हाडूंक बंदसाळेक जण धाडले. पूण शिपायांनी येवन बंदसाळीची दारां उगडलेल्या वेळार धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते फाटीं धांवन वचून सांगूंक लागले, बंदसाळेक बिगाची बंदोबस्त सारकी आसलेली आनी दारां मुखार पारे उबे आसलेले आमी पळयलां. तरी पूण दारां उगडलेल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवाळाचो मुखेस्तर आनी प्रधान याजक हें आयकून धर्मदूतांक कितें घडलें जावेत म्हणून चिंतून पडले. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया तुमी बंदेन घाल्ले ते मनीस आतां देवाळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्यांचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाडून आयलो. पूण लोक आपणाक पात्रायत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केली ना. देवाचें उतार हें. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनो आसतलो. ताच्या वाकण सुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. म्हजे सावे मेळोवन सर्वेस्पराची किर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव अर्सिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टांवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांची मुखां मळां लजेन केदींच बावानांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरांतले ताका निवारलो. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताच्या सेवका भोवतीं वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत ताका राखता सांबाळटा. साकून पळया
सरीसपर कितलो स्वादीक गोड ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस करोस बागी कश्टांतल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका साप दिली. उबी रावया. संवसाराचो सोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सत्पणटेल्यांक सस्ताचें जिवीत मेळच्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सुवाळो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू निकोदेमा लागीं म्हणालो, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्मंतेल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मरिपात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सत्मंतेल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत्मनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मनिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली उजवाड संवसार आयलो खरें पूण आपलीं कर्तवां कटी जाल्ल्यान मनशान उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडनये म्हूण तो उजवाडा सरसी येना. पूण स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरसी येता. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जो क्रिस्ता थंय मुगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें योजन आमी हर एकल्यांनी देवा सांगता संतोशान मोगान जीज देखून आमी फात केल्ल्या वेळार सयत तो आमकां सोदून येता. पवित्र पुस्तक आमी उक्तें केल्यार वेचीक पूत थंयसर सोदून तो सोडून गेल्ल्या वेळार आनी एक शेळी सुकोवन गेल्ल्या वेळार 100 बकरे असून एक सुकोवन गेल्ल्या वेळार सोदून वेचे आमी पळयता. देव आमकां राखून रावता. वेचीक पूत फाटी येता सर राखून रावल्या बरी आनी सुकोवन गेल्ले आमी फाटी येता सर आनी तस्सू अखेरेक तस्सू सोदून येता. देवाचें उतर आमकां सांगता देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्या पुताक ताणें बाकी दवरूंक ना संवसाराक धाडलो आमकां बाचाव करच्या खातीर. आनी आमी हर एकल्यांनी बाचाव जाय ताच्या मोगांत आसा जाय. आनी आयचें पयलें वचप आमी केलें जाल्यार थंयसर आमकां कळीत जाता ते धर्मदूत तांकां बंदेंत गेल्ल्या वेळार देव तांकां सुडका दिता. किर्तन सांगता कश्ट तेल्यांनी बोब मारली सर्वेस्पर देवान तें आयकलें. आनी हांगासर ह्या बंदेंत आसल्या धर्मदुतांनी भोब मारली देवाक आनी देवान तांचो ताळो आयकलो आनी तांकां सुडका दिली. आनी देवळांत व्हरून थंयसर देवाचें उतर परगट करची सकत तांकां दिली. देवाक असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना. देखून देवाचेर पातये दिल्याक देवाच्या मोगांत आसतल्याक सकट संगती साध्य. देखून देवाच्या मोगांत आमी जियेत आसतना आमकां कश्ट मेळनात म्हणून न्हय. हाच्या पयल्या वचपान थंयसर तांकां मोसरान बंदेंत गेल्ले
आनी जायते फावटी आमी ह्या आधुनीक काळार जिवन आसतना मोसरान जायते फावटी आमी कश्टाक सांपडटा. हेरांच्या मोसराक लागून आमी कश्टार पडचे आसा. देवाच्या मोगांत आसा आमी खरें, पूण जायते फावटी हेरांच्या मोसराक कारण जावन आमी कश्टार पडचे साध्यता आसा. पूण साध्यता आसल्यारी सांपडल्यारी देव आमचे सांगता आसा, कित्याक ताणें आमचो मोग केलो. देवान मोग केलो देखून आमी कश्ट आयल्यारी आमी ताका उलो मारी जाय म्हूण किर्तन आमकां सांगता. आयचें किर्तन आमी ताका उलो मारी जाय आनी उलो मारल्या वेळार तो आमचो ताळो आयकता आनी आमकां आयकता मात्र न्ही, आमकां सुडका दिता. आमच्या कश्टांतले, पिडेंतले, समस्यांतले तो आमकां सुडका दिता. देखून आमी कश्ट आयले म्हणून खंतीन, बेजारेन, निराशेन आसची गरज ना म्हणून तो आमकां सांगता. देखून देवाक उलो मारल्या वेळार संतोशान, कश्टान, पिडेन, समस्या वेळार तो आमचे लागीं येता आनी आमकां सुडका दिता. कशें थंयसर धर्मदूत देवाची बरी खबर परगट करता आसतना मोसरान तांकां धर्न बंदेंत गेल्ल्या वेळार थंय सर्वेस्पर सुडका दिता आनी तांकां परतून देवाळाक वचूंक सांगता आनी देवाचें उतर परगट करूंक तांकां सर तराची सकत तो दिता. आनी तीच सकत आज जेजू आमकां हर एकल्याक दिता आनी त्या सक्तीन आमी जिये जाय. देखून देवाचें योजन तें आमी हर एकल्यांनी बादशाव जाय जाय. पातका वरवीं आमी नाच जाय जाय न्हय, बगार बादशाव जाय जाय, सुडका जोडी जाय आनी देवा सांगता मोगांत, संतोशांत जिये जाय म्हूण ताची आशा. देखून विविध कारणाक लागून जायते फावटी आमी कश्टार पडचे आसा. पूण कश्टार पडल्यारी देव आमचे सांगता आसा म्हणलें आमी संपूर्ण भावार्थ पातयेनी दवर जियोंक जाय. देखून जायते फावटी काळो कसो मोग करतल्या जायत्या भावा भयणी मोसरान कशें त्या धर्मदुतांक धर्म दिल्ल्या बरी आमकांय कश्टार घालची साध्यता आसा. पूण देखून देव आमचो खाकुळदार आमकां हर एक दीस राखून रावता आनी ताचेर आमी भावार्थ दवरन जियेत आसतना हर एक ल्हान ल्हान संगतींनी, ल्हान ल्हान घडितां घडता आसतना आमी भियेन आसतना धैर्यान ताचेर भावार्थ दवरून जियेत आसतना ताचो फळ आमकां तो दिता आनी आमी हर एकल्यांक सुडका दिता आनी आमी हर एकल्यांनी बाचाव जाय जाय, नाच जाय जाय म्हणून न्हय. देखूनच आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत ताणें धाडलो आमकां हर एकल्याक राखण करच्याक, बाचाव करच्याक, सुडका दिवच्याक, सोडवण दिवच्याक. जायते फावटी आमी पातकाच्या ताळणेक सांपडनाशें सत्रायेन रावूंक तो आमकां उलो दिता. तरी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना प्रत्येक तरान आमी मागया सर इव जाणां खातीर, प्रायवंतां खातीर, पिडेस्तां खातीर विविध थेसांवां दवरन जियेतल्या आनी मागतल्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. खंडीत देवाचेर भावार्थ दवरन आमी जियेत आसतना आयच्या किर्तनांत सांगल्या बरी कश्टांत आसल्यानी भोब मारतना देवाक देव आयकता आनी आमी मागले तो आमकां दिता म्हणल्या बरोवशान जियोंक. तसो सोमी आमच्या काळजांत येता आसतना आमकां फावो करूं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. कामची तुका भेटोवन दिता मोगान तू आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता तुजे मुखार येता सर्व समर्पिता उण्या वयना सवे आमकां आज भेटयता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददरा देव बापाक मानता तसले जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्या भुंय सभेच्या आगावाक सर्वेस्पर मानून घेवन
सर्वेस्परा आमच्या देवा, या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भुक्तीन वटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वसूया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक पावो. ओ काही दोनिती सो आनी आमच्या पैद्या सो, पूण ती करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जाल्लो आमची पासकांची बली, सासणाच्या जिविता जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावरत्यां उगडली दारां सर्गींची. आम्हा पदक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण पावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या आनादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात नंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें रगत, पातकाचें बक्षोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुठ परगटूया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सरगुणदारा आमची सर्वोत्तर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगती भगेवन सुसे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वीकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन फोडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींची बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटायी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या पवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. माये मगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कापले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कापले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. जिविताच्या उंड्या पावाडताच्या पोयना जामो सवळ आता उनो दुसरकी सो सस्तीक जिवितासो तुका सो कोण सेवता तर
जेजू सोम्या तुये काळजान मोचाची काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. सगळ्या मनान सगळ्या काळजान आमच्या काळजांत बिडार ताणें केलां. आमची सगळी आशा तिरेक तो भागोवन दी म्हूण आमी मागया. ह्या दिसांनी सडली दग उणी जावचे खातीर आमी मागया. सोम्या जेजू हर एका कुटुंबाच्या संद्यांक तुज्या बेसांवांनी बरें, कृपेन बरें, आशिर्वादांनी बरें. प्रार्थया. कन्वळ्या बापा, सगळींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलां. आमच्या आदल्या पातकी सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रोजर सायबिनीक नोवेन उपकार मागची मागणी. पातकाच्या कथाबेने जल्मल्या कुवारी आनी पवित्र सारीचे राणी बाबार्थ अस्कत जावन कोटेपण जायते वंशांच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनबाबर्थी आसल्या पोंपेच्या पुर्वेल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसरांक नमस्कार करून आयिल्ल्या सगळ्या तावन तूं आज देव कृपेचे आवय बरी सर्गेची काकुळतीची भांडारां संवसारार चराय कुशींनी उदार मनान वांटताय. तुवें व्हड काकुळतीन राजवडसलोंच्या त्या पाटार हांव मुजेरी ह्या कुवारी मरी तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे देवड गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळ कर. कितलेशा जनांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयलेली बरी म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र सारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नमन राणये काकुळतीचे माये, नमन आमच्या जिवा आमराथानी भरवशा. आमी तुका उलो मारता आमी बोर्देशी बेशी बाळकां
ह्या दुखाच्या कोड्यात आसता आस्कार उस्कार सन्नो आमी तुका दान करता तर तूं आमची शिकाय ती तुजे काकुळचे दोळे आमचे परती आणि ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी हांव कुवारी मरी भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फावो कर अर्गां उलय आपोरी आसात बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्गां दितात दोगां जाणां पैन बऱ्या थरान जाल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती काजाराचें कार्य बऱ्या थरान जाल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात तेगां जाणां मोरये मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजांत तोंडात आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवचे मागणें पंपेच्या फालक्यांत रोसारची राणी म्हूण उलोवम करतना खुशी पावचे जेसूचे पाप करत नातिल्ले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बाबडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्लें तुजे थंय हांव येतां म्हजे कंतींत तुवें म्हाका सुण्ण घालूंक ना म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बसयलां म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपेच्या तुज्या सिंहासनांत हांवन काकुळतीचे एके दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केलां बाबडतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावुल्ली आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्टतेल्यांची तूं कितली बिरमोद पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सरशी धांवून येती हांवें आनी सोमेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गा राज्यांत आशिर्वादिल्ले पंपई माये तुका अर्गां जावं आमेन ते सावा ह्या पोरी आसात सोमेस्त आमी बसूया पिडा गूण जावं दी म्हणून 8 जाणां मागतात बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून 7 जाणां मागतात ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता बरें काम फावो जावं दी म्हणून 14 जाणां मागतात बरी सैरीक फावो जावं दी म्हणून 13 जाणां मागतात कुटुंबांत एकामेका बुगसून माया मोगान जियोंक कुरपा मेळोवन दी म्हणून 2 जाणां मागतात घराचें काम बेगीनच जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात जाग्याक बरें मोल येवं दी म्हणून 2 जाणां मागतात दिल्लें भांगार पयशे फाटीं मेळोवन दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता रीण फारीक करूंक तांक फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता आमाल पियोवण्यांत हांव सुटका मेळोवन दी म्हणून 2 जाणां मागतात परगांवांक बरें काम विजा मेळोवन दी म्हणून 2 जाणां मागतात बरो फुडार फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता लगींच ट्रान्सफर मेळोवन दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता बऱ्या मेडिकल कॉलेजीक सीट मेळोवन दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता कुरपे बरीत चिनी जियोंक आदार मेळोवन दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता चिंतिल्लीं कामां बेगीनच जावं दीत म्हणून 2 जाणां मागतात भुरग्यांचें देणें फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता कोर्तीच्या केचींत जीक मेळोवन दी म्हणून 13 जाणां मागतात प्रत्येक ते सावां खातीर 13 जाणां मागतात आमची मागणी आमची ते सावां मोरये मरी फात देवा मुखार आमी दवरया आज प्रत्येक जावन आमी युवा जाणां खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या वाड्यांत आसच्या आमच्या फिरगतींत आसच्या सर्व युवा जाणां पासत आमी मागुया तांकां बरो फुडार फावो जावं दी म्हणून मागया बरें काम तांकां फावो जावं दी तशेंच दिसपडतो ग्रास तांकां मेळोवन दी म्हणून मागुया
आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यां पासत आमी आतां मागया. भुरग्यां पासत, ल्हानां पासत, युवजनां पासत, वडिलां पासत, मलगड्यां पासत, पिडेस्त भाव भयणी पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण आसा करून देव आपोवणी फुलोवन येवन दी म्हूण मागया. मुखार जावचें येलीस सावं सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. बरो राजकीय मुखेली आनी बरो सरकार आमकां फावो जावचे पासत आमी मागया. उगडास कर हे भोवदयाळी हांव वारी मरये तुज्या आश्रयाक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेन देर घेवन तुजे सरशीं धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे सरशीं येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कुरपा सोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा सोडयेत म्हणून तुवें सा दुमकाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसावण्यो सांबाळ म्हणून तुजे लागीं परतां. पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक देर दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां चलयल्यांत. तर तूं आमची दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बाबार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र सारीचे माये गळाय करिनाका. बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र सारीचे राणी आमा पासत विनाती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसवण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपले जिणे मरण आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बचावेचें इनाम आमकां सोडून दवरलां. भगवंत अंकवार मरयेचे भोव पवित्र सारीचे मिस्र मेणयाळतना तांतू वाटापिल्लो स्वामी पाटलाव करीसो आनी तांतू बसयले आमी जोडीशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजो क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस जालोय. भावार्थान तुजे सरशी आयिल्ल्या सोमेस पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तराच्या पिडेक वळख जावन कश्टोवच्या आनी तुज्या वयचे पंपय रोजार मायेची मजत मागून हांगासर आयिल्ल्या सोमेस पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मरिपा तुजी गूण करची सकत तांचेर देवोन आनी सर पिडे शिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची आनी मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे थंय गुंड भावार्थान जियोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोमी जेजो क्रिस्त तुमचे सोवे आसो तुमकां राखो. तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखो. तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच आसो. आमेन. आमचे संगत आसा माणदीक बाप मायकल मस्करनस कटीलचे ते विगार आज हांगासर येवन
फादर तुमी नोवेन चलोवन वेलां आराधन केलां अर्थबरीत नियाळ तुमी आमकां दिलां तुमच्या बऱ्या मनाक तुमच्या ह्या सेवेक उर्वा फिरगस कुटुंबा तर्फे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावाक बरें आशेतां वंदन तुका आमचे शिकाये मान तुका माये नमो नमो तुका सुपाई वाटार पोपई तळार पुनवे संद्राबरी वताय शिवो बेसावासो वाचा उताबरी माये रोजार एकटाय आमकां तुझे बोबरी सरय आमकां जेजू तुझ्या उदाचे वाटेरी माये नमो तुका सगी राणी वंदन तुका आमचे शिकाये मान तुका माये नमो नमो तुका माये सत विनंती पुता सोळे आमकां मोरी आशीर्वादी भगवान कृष्णाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या स्वनातले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन